हांगसर मागण्यान सांडलेलो आसा. जागो आतां मागण्यान भरलेलो आसा, पवित्र जाल्लो आसा. पवित्र जागो तो आनीकूय पवित्रताय आमचे वरवीं, कित्याक जेजू आमच्या काळजांनी जियेता आनी तो आमचे राजा आसा. दोगां उपेगां म्हज्या नांवान एकठांय जत जाल्यार हांव ताचे बरोबर आसा. ताणें सांगलां की ना, तो आमचे बरोबर तो आसा. आतां तुमची खाजगी मागणी इंटेन्सांस ती मनांत धरा. तुमी धरलेली आसा, ताणें मागलेली आसा. पूण आतां दोळे धांपा, ही सगळी मागणी इंटेन्सां मनांत हाडया. जे कोण आपल्या जल्माचो दीस सोबरतात तांकां आमी मनांत धरया. जाणीं मीस भेटयल्ले आसा जोयेन फ्रांजिला, तांच्या भुरग्यां बसत आनी तांचे बसत आमी मागया. बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नांवी, आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. आयज आमचे बरोबर आमचो फादर जोवितो आसा. तो सकाळींच सांजचो लायलेलो आसा आनी आमचो तुमचे बरोबर मीस भेटोवंक आयिल्लो आसा. म्हणून ताचे पासून मागया आनी ताच्या कार्या पासून देवान ताका बरी सावड भलायकी दिवची आनी आमकां सगळ्यांक तुजे वेळार आमच्या पातकांची तूप धरया. आमी जेजूक खरेपणी आमच्या काळजांत आसा म्हणून ताका आजीर जावंक ना, आनी पुरी तो दुसऱ्यांच्याय काळजांत आसा म्हणून ताका वळखूंक ना. आमी फकत आमच्या आपलेपणानूच जियेता आनी आपलेपणूच आमी एकामेकाचें अणभवता आनी ताका लागून आमी खुशाल ना आमी सदांच निराशीत, सदांच रागान वागता, सदांच भिरांतीन आसा. ही सगळी चिंतना भावना जी देवाची न्हय ती सगळी आतां देवाकूच ओपन दिवया ह्या मागण्यांतल्यान. आनी देवाची कृपा, देवाचें बरेपण पवित्र आमी मागया. आनी जशें भशेन इस्तेवान आपलें जिवीत जेजू बरोबर सारलें तेच भशेन आमी सारूंक आतां हे मागणी आमी काळजान थांब दिवया. हांव पातकी सुखदायक प्रभात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान जावन सांगता. मनाची दोनपणाय जावन वायटांतल्यान बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो भाव, म्हजो भाव, म्हजो भुरगो भाव, ह्या पासून पयल्या चुनाच्या घरांमध्ये सगळ्यांक दोनपणां भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादी विनंती करात म्हणून प्रार्थना. तुमले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सर पुनेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं.
देवा आमच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्यांक सुर्गीच्या राज्यान दारां तूं वळखताय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जाका सोरपाका की तुवें नितळ केल्याय ताका तुवें भासायेन देणे फाव कर. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. देवाचे उतर आमी सिद्धांत ऐकूया. दोन पुताच्या इतिहासा वेले वाचो. इस्तेवान महादोन सोबेच्या वांग्यांक म्हणली, तुमचे काटे कितले निवड, तुमचे मन आनी कान और बाबात्याची. पवित्र आत्म्याचेर तुम्ही सदांच आड घेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुम्ही करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्यान तुमच्या पुर्वजांनी दुमाडो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदी फुडें परगडटाले. तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान पुता उदेशी सुमूत दिली तरी तुमीच ती पाळना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लावंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गार तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजू देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात सूर उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान वेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव साऊल. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणी केलें, सुम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर धिनी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो वतलो. त्या गुणाक साऊल सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो लाभाक जावं दी. सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, तूं म्हजें पडो, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें पडो, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी उरगडटलो. सगळीं म्हणुया, तुजे दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माई मोगान म्हाका सोय. मनीस लोचंडा मांडटा तेन्ना तुज्या गोपांत म्हाका विकून आसरो दिताय. सगळीं म्हणुया, उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy
जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना. लोकांचे उत्पन्नी जेजू तशें जाल्यार तुज्यान आमकां विश्वास दवरच्या खातीर कसली तुना करून दाखोव येता. तुज्यान कितें करूंक जाय. आमचे पुर्वजांनी अरोण्यान मानाक घालें. ताणें तांकां सोबीचो उंडो करून दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सोबीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सोबीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांत रावन देंवता आनी संवसारान जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें तांकां म्हटलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हटलें, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विश्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Esteban म्हणली, सोन्या जेजू म्हजो तो तुज्या हातान घे. कितें म्हणलें ताणें? म्हजो तो तुज्या हातान घे. केन्ना म्हणलें? जेन्ना तो वतालो तेन्ना. आनी आमी सगळीं जाणां भावार्थी म्हणटो हेच भाशेन वताना ही उतरां आमी म्हणटा, सोन्या जेजू म्हजो मोग तुज्या हातान घे. प्रत्येक सुस्कार जेन्ना आमी गोंयांत सोडटा तेन्ना आमी हो उद्गार विचारता, सोन्या जेजू म्हजो मोग तुज्या हातान घे. आनी भितर घेतना सोन्या जेजू तुवें म्हाका सांगलां म्हजें सगळें विकून राव आनी हांवूय तुजें सगळें विकून रावता. ते भाशेन जेजू सगळें आमी विकून रावता सुस्कार भितर घेतना आनी भायर सोडटना ताका आमचें जिवीत समर्पिता. हें विसरूं नाका. सगळो गोत जेजू आमचे बरोबर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसून तर कितें जातलें आमकां इस्तेवा भाशेन तो आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिवन आमचें गिन्यान वाडोवप येतलें आनी आमचें गिन्यान देवाचें गिन्याना भाशेन उजवडीत आसतलें. कित्याक जेजून आमकां कितें म्हणलां सांग तुमी जाणा, हांव जिवीत सत आनी वाड. तर आमची जितना स्वतान बरोवन उजवडीत जातली. हे बाकीचे देवाचे उतरान रिगून आपलें जिवीत सादीक आसलेलें ताका लागून ताका ताणें सांगलें तुमी पवित्र आत्म्यान घेवंक ना. ताका लागून तुमची उतरां तुमचीच आनी तुमी एकामेकाक फकत लावन दितात, वायट करतात आनी दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयना.
ताका ते बरें लागूंक ना ते किडले आनी ताचेर ते येवन ताका भायर घातलो आनी फातरावन ताका मारलो. हे भाशेन आमचें सगळें घडटलें घडटा तुमच्या जिवितान अशें घडटाच. कितले जाणां जेजूच्या पोटांत रावता म्हणून दुसरी बाकीची एकदम तुमचेर तिडटा. तुमची उतरां न्हय ती जेजूची उतरां. ताका लागून सगळ्यो लोक आमी तो जेजूच्या पोटांत रावप जाल्यार जेजूची उतरां आमी चाखतले. आनी हाका लागून म्हज्या भयणीन भावनो न्हयच आमी वेळ जेजू बरोबर सारूंक जाय पूण ताचें उतर आमी वाचीत रावंक जाय. आनी हे पळय ते वाचता त्या प्रमाणे ताचें उतर आमचें सगळें भितर किल्लवतलें आनी आमची उतरां जेजूची जावंक लागतलीं. हें फळ आमकां लागतलें. आनी दुसरी म्हणटली ही आपली उतरां उलयना जेजूची उतरां उलयता. आनी हाका लागून आयज कितें सांगलां तुमचें जाणाय जी कोण म्हजेशी येतात ती केन्नाच भुकेची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरतात ती केन्नाच कामेची. म्हणजे प्रत्येक सुस्काराक आमी जेजूच्या एकवटान बरोवन येता. जेजू 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 म्हणून ताका आमचे जीव समर्पीत रावता आनी तो आमकां आपल्या खूब तकल्यान भरून आमची मनां उजवाडून जें आमी कितें म्हणूंक जाय करूंक जाय तें तो आमचें सगळें करता. आनी ताका लागून आमचो भगवंत फ्रांसीस शावेर गोंयचो बाय गोंयचो सायब आमकां एक नमुनो जावन गेल्लो आसा. ताणें आपली उतरां विचारूंक ना. आतां कितलीं वर्सां जालीं म्हणटलें आमी 480 वर्सां जालीं आजून ताका आमी मानता. अरे आमचो कोण मेलो जाल्यार 2-4 वर्सांनी आमी विसरता ना जालें काबार. मागीर मातशें आठवणी करता थोडीं जाणां विसरून गेलीं आनी 10 वर्सांनी कोण मेलो ताचो उगडासूच ना आमकां. अशें जाता की ना पूण ताचें पळय नांव आजून गाजता. कित्याक लागून कित्याक तो आपलें जीत आपले अस्तुरी जियेन आसलो. जेजूची येवन जेजू ताचें सगळें जियेतालो आनी ताका लागून तुमी जाणात तो येदो व्हडल्या दर्ज्याचो आसलेलो पॉलासीन रावंक आसलेलो पूण तो हितून रावतालो जाणां आमचो गोंयांत तेन्ना एका हॉस्पिटलांत. तिचो सगळे जाण कोडकार आसले कोडकार तांचे बरोबर जियेता. कसो जियेलो जेजू ते कोटून जियेलो आनी तांचो बरो मस करतालो. हाका लागून ताची उतरां तो स्पान्याचो आमचो ताका भास जर कळटा तर आमची पूण ताची उतरां जेन्ना तो उलयतालो लोकांक ती तांच्या भासांनी समजताली हे भाशेन घडटालें. आनी हाका लागून आमच्या पुर्वजांचो बावाड वाडत गेलो आनी आमी आतां त्याच पुर्वजांची भुरगीं आमचे सगळीं जेजू आतां भगवंत फ्रांसीस शावेरा वरवीं जागृत जाल्लो आसा आनी आमी जेजूशी येता आनी आमी सगळीं जाणां येता पूण पूर्णपणे आमचें जिवीत ताका समर्पिना. मातशें फाटीं दवरता तें फाटीं दवरिनाका पूर्णपणे दिवया. हांव आतां तुमकां सदांच थोडीं जाणां पळयतात तें पूण पळयात तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार सद्दां हांव 5 सकाळच्या ते 6:30 पर्यंत 1.5 वर मागणी तितून करून दवरता सगळें पासत. हांव मागता खरो पूण हांव सगळ्यांक तुमकां तांचे मागण्यांत दवरता. पयलीं म्हण हितून जेजूच्या एपोर्टान कशी आमी जिवंक जाय पळय तें. मागीर जेजूच्या एपोर्टान पेर्सांतल्यान OSTS केला पळय तो आसा त्या उपरांत जेजूच्या भुसण्यांत सांतिस्मो साक्रामेंत अशी वटें वर्स जाता. आनी पळय लोकांनी सकाळीं इंग्लिशीन सांगलें कित्याक लागून कित्याक आमी सगळ्यो जेजूच्या एपोर्टान रावंक जाय. आमकां हातूंतल्यान मागीर मदत मेळटा. आमची वस्तू बरी तर आमची चिंतना येणें
तेणें आनी आमचो तिजोर आमी मागणी करूंकूच ना ते मागणे निर्फळ जाता आनी ताका लागून देंवचार एकदम खुशाल बसात तिजोर पूण म्हजें आयकात जेजूचें आयकनाकात अशें चलता आमचें लोक ताका लागून आमचें जिवीत नवसून आमी जियेना आदले भाशेन आनीकूय वायट जायत वता हे समजल्यात की ना तुमी आयकतात की आयकना आपल्याक बरें चड हांव आनी सांगिना तो हें मात जाणत रावया की आमचो गोंयचो सायब जेन्ना तो भुरगो आसलेलो देवान ताका गिन्यान दिल्लें तो हुशार आसलेलो शिंपपाक बरो आसलेलो आनी हुशारकेक लागून आनी तो बरो खेळगाडी आसलेलो ताका लागून मातसो चप्पड आसलेलो ताका लागून तो समजलो तो व्हडलो म्हणून आनी खूब लोक ताचेर आयकूंक येतालो कित्याक बरे भाशेन तो सुपारी करून दाखयतालो समजलो आपुणूच व्हडलो म्हणून आनी तो म्हातारो ताचेशी आयलो तेन्ना विनास दिलोयला ताणें कितें केलें ताणें ताका सांगलें कितें सांगलें देवाचें उतर दिलें आपलें उतर दिवंक ना आरे बाबा सगळो संवसार जोडलोय आनी तुजो आत्मा तुवें बिगडलोय तर कसलो आदार तातूंत म्हाका तूं सांगिना काय कोणाक सांगता तूं आयकोंक जालो 2-3 वर्सांनी ताची काळीज निवृत्त जाली आनी ताणें ती उतरां जेजूची आयकली पत्करली आनी ताचें जिवीत नवसरून ताणें सगळेंच जेजू भेटयलें आनी ह्या उतरांनी गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच सांग तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका जाय पळय तसो न्ही तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा म्हणजे तुजें आसप मदेसी आनी तुजी गोठाय म्हाका इतलेंच कर ही परी प्रत्येक सुस्तेरांक तो आपलें समर्पण करीत रावलो म्हजो आत्मो घे आनी देव ताका आपलो आत्मो दितालो ताका लागून ताचें गिन्यान वाडत गेलें आनी ताणें जेजूची उतरां विचारली सांगली परगटली ताका लागून 483 वर्सां जालेलीं आसा आयज पर्यंत देव ताचे सगळें वावुरता आनी आमचेय सगळें वावुरता आनी आमी पळय कितलीं जाणां हांगसर येता कित्याक लागून येता आमकां तें येवनो आनी हें मेळटा म्हणून ना आमकां हांगसर देव अदीक जागृत आमचे सगळें जाता म्हणून आमी हांगसर येता आनी येत रावतले आनी हांगसर सगळें सुदरत वतले ते देवाचे येवजणे पळोवले आतां पळय कितलीं जाणां तुमी फुडें सरल्यात आयज आमकां ही आख्खी सिस्टम 1.5 लाख पडला पूण ती सिस्टम ताका आमच्या भावान सो खुशेन दिलेली आसा आदली सिस्टम हाली आतां आनीक घेतिल्ली आहा बाकीचे सगळें हांगसर जाय पळय ते हांव जाणा प्रत्येकाच्या काळजान तो घालतलो आनी ती फुडें सरतली हें करुया तें करुया तें करुया म्हणून ना सांगिनाका देवान दिना देवाक हांव ते दिता देवाचें नांव वळखता देवाचें मनूय आसा सगळ्यांक हांव देव बरें करूं दिता आतां आमचे दोळे धांपया थोडो वेळ आमी जेजूच्या एकवटान रावया जेजूच्या नांवांत रावया सुस्कार येता तेन्ना जेजू आमची कुडींत मनांत वतल्यान घडोवन येता ताचे नीत आमच्यान जिवंक जायना आनी आमचे सगळें भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा सगळे आमी किरकोळ मनशां सगळे आमी जेजू सगळे घेवया जेजू 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 तुका काबार जाय पर्यंत पिडून सगळे भितर आहा तितलें जेजूचेर आमी दवरून आमी स्वतंत्र जावया आपलेपणांत आमी रावचें न्ही ही पयली आमी सायबाक मान दिवया आमी सगळीं गोंयकारां घेवन पार्टीसर मानता मान फकत वयल्या वयलो न्ही पूण काळजान थावन जेजूच्या एकवटान जियेता
जशे भशेन तो जियेलो ते भशेन आमी जेजूची उतरां पाळून नियाळून पत्तरून ती आमची सगळी रुजून आमचें जिवीत जेजू जियेता आनी आमी ताचे बरोबर आमचें जिवीत जियेता ताका लागून आमकां भूक लागची ना ताण लागची ना सगळें तो आमकां फावो करता आमची मागणी खासगी बापा तूं बरें आयज आमी सगळ्या त्या गार्डनला पासून मागया जे आमचो बाप साहेब फ्रांसीस मेल्या उपरांत आतां देव आमकां एक नवो बाप साहेब दितलो खुबशा भशेन तांचे मदें कितें ना कितें आसतलें पूण तें सगळें काडून खरो जो गोल्ड जेजूच्या काळजा सारको ताणें आमकां निवडचो म्हणून आमी तांचे पासून मागया आमी तांचे पासून पूण सगळ्या आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासून जेजूच्या काळजा सारकें तें जावचें आनी बाबूय फ्रांसिसाचो निमण जावन तें आमकांय निमण जावचें आमच्या पांय मांय पासून मागया आयज तें सोंपेनूय जीव खूब कठीण आसा कित्याक आमी सगळीं जाणां आपल्यापणांतूच जियेता पूण आमची जिवीत जेजूच्या सगळें तें विरोवन ताका तें समर्पून जेजूच आमच्या काळजांनी जिवन एकामेकाचो मोग आनी एकामेकाक सगळें भुरग्यांचो मोग दाखोवन जेजून दाखयला ते भाशेन ताका करपा मागया भुरग्यांक आयज काल खूब आव्हानां आसात सोंपेनूय तांचें जिवीत तांचे बरोबर भुरगीं आसात तीं तांकां काळजीन घालतात हेणी ताणें ओडटात कितेंच कितें सांगतात आनी खूब फावटी तांकां तें बरें लागता आनी आमचें बापायचें मांयेचें आयकोचें आसतना ते तांचें आयकतात आनी ही पळोवन तांचें जिवीत ती ओगडायतात बिगडायतात वायट करीत वतात हें सगळें भुरग्यां पासून आमी मागया जी बरी आनी बरी न्हय ती देवान तांकां रचिल्लीं आसा देवान तांकां सांबाळची म्हणून आमी तांचे पासून मागया कितलीं जाणां अनाथ विधवा आनी हेर आसा कितले जाणांक पांय माय ना ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया देवान तांकां राखचें सांबाळचें पूण कितलीं जाणां बरीं आसात आनी बरें करचें आसतना वायट करीत वतात आमकांय देवान स्पर्श करून आमच्या मागण्यांतल्यान ताचें जिवीत निवसरून जेजू ताका ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताचेंय जिवीत बदलून हो संवसार शांतीचो आनी मोगाचो ज्या प्रमाणे जेजून आमकां आपले घाय दाखयले मोगाक लागून त्याच प्रमाणे आमी एकामेका पासून आमचो जीव दिवन तयार जावच्या ही सगळी मागणी आमी बापाक उबारया आनी तुमची खासगी मागणी देसां आसा ती सगळी आतां काळजाक आसा ती जेजू कोपून त्या भेटवणीक आतां आमचें जिवीत ताका समर्पया आमीन. C26, page 39, we want very Vyas Maharaj. C26, page 39. Oh
भजन तुमचे बलिदान मागणी आनी देवी देवा बापाक मानता तशें जावं म्हाका बापा सगळ्या जणांच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजात तुका आनी देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगून संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सगळींचो तो उचारता व्हरतो प्रिती लोक संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता आमच्या तुका जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवाचे सगळे पोटांची येतात राजूक चलयता सासणाच्या सासणां सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं तुमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिवपासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सकाळी आमी तुका वाखाणून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोगांचेर आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शांती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बरी जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्तीचे सगळे दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार तुझ्या पवित्रत्यान घालून निदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वखद आपलेच खुशेक कोश भोंवन सुशिक्षाच्या आदी जेजूनी घेतलो तुका देवासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर भोंवची तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका रुपयाक दिनवासो बापा ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आमलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी शाश्वीत करोनाचें रगत पातकांचे बोगसोले मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस दिवच्या पासत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासाक करात
तुझे मुखार येऊन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिवनासता आनी तुजी कूड आनी नगोद शेवटेन आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचे दिसतालोले पवित्र पवित्र ग्लास कर आमचे गोळी बाबा फिलीप मॅरी आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गां बाबा तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेळ्ळ्यान तांच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां जैशागत मेळिल्ल्या समेस्तान तोळतोळी तुमकां मोल पडोवंक फावो कर. आम्हाला समस्याची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती निर्मल पोती भाग्यवान सुसे तुगेन धरून दिता तुगेन सांग फ्रांसीस शावेर आनी सगळ्या तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखाक आमकां वांटोली. तांचे सांगातात निमूय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपदवेदार बापा सोदवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. मोगाळ भयणीं भावनो जेजू आमची मोगाळ देव आमच्या काळजांनी आसा तो ताका एकवटो सुखी आमची मागणी तेसा ताची सोबे दवरून आतां आमी न्हयच आमचे पासून पूण एकामेका पासून ही बरी मागतली आनी न्हयच आमी आमच्या राज्यार आसलेल्यान पूण जी कोण आमचे मिसांग वांटो घेतात तांकांय तांचेय पासून आनी खूब जाणांक कांयच नकळत तांकांय आमच्या मागण्यान आख्ख्या संवसारांत जियेतल्या आमच्या भावा भयणांक आमी ह्या मागण्यान धरून आतां आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन म्हणया. आमचे बापाय स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यार शिक्षा तुजी आमची वार्ता उगोस आनी आमकां कांय पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सुप्रेस्पुरा सोब वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी. सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधार जीव क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचेर वतरायता. तूं आमकां जीवदार कापुतीन सोब पातकांतली सुटय आनी सोब आकांतांतली वाटाय. क्रिस्ता तुवें दवरून दान पडलें आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट आनी तुजी खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवट आनी सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान जेजूची शांती सगळें काळ तुमचे सगळे आसूं. जेजू जो आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटून आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यार ती आमी सगळी सुभाग्य क्रिस्ताची रोगोत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून म्हणजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां आसा म्हणून आमचो म्हणटा. सगळे वस्तू परसांचो मोग करता तितून म्हज्या आत्म्यान शुल्क वाचयता. ह्या वेळाचें भौगोलीक मास भोजन शेव जायना देखून तकलीफपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका दया मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोबशिलो परसून म्हाका किरीच दिवं नाका. आमेन.
परिस्थिती आसात बरे जावपाक आनी तुमचेर हांव हो उदक शिरायतलो कित्याक ते तुमी संस्कारी मनीस आहात जेजू सगळे आमचे जिवितांत लायन जीवन ते पयलीं हांव आतां उदक शिरायता.
क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी जीव जियेतल्या म्हूण आमकां भरवंसो आसा सर्वेस्पराक जोय. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सुमरमणेन तुज्या साश्वीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणाक आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मरणीमत कर. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. मातसो बसात. सगळ्यांक तुमकां हांव उगवासता. कोणाक विसरो नासतना सगळ्यांक ह्या उगवासणीच्या माळ्यांनी हांव तुमकां उगवासता. पूण थोड्यांची नांवां घेता. हांवें तुमकां सांगलें की हे नवी सिस्टम आमी हांगसर घडोवन हाडलेली आसा. ताका 2 भाग आसा. जाणीन आमकां पयशे घेवपाक दिल्ले आसा आनी ताणें हें हांगसर करून घेतलेलें आसा. तर ह्या दोनी लोकांचेर हांव मागणें देव बरें करून दिता. कित्याक थोडो वेळ क्रिसमस खूब जाल्लो आसा. पूण वावुरतना खुशाल मनान आनी तोकूस घेवन वेळ काडून हें सिस्टम बसयल्ली आसा ती आमच्या भावाकूय हांव देव बरें करून दिता. आनी ताचे बरोबर वावुरतेल्यांक सगळ्यांक विनो आनी ताचे बरोबर. हांगसर आतां म्हाका सुचना दिल्ली आसा की फकत म्हयन्याच्या आदींच न्हय पूण प्रत्येक सुमारान ह्यो मातशें कपेल सारकें साफ करून काडात. कित्याक कितलो धुल्लो भितर येता. सगळें मेहें जाता. हें सगळें आमच्या भावांनी आनी भयणींनी बी केल्लें आसा. प्रत्येक सुमारान आनी कत्तेलीन केल्या फुडें सुचना दिल्ली आसा पूण ती करची पडटली. कित्याक चड धुल्लो येता. मीस एकच वेळार म्हयन्याक जाता. ताका लागून तर हांव ह्या सगळ्यांक देव बरें करून दिता. पुलीस वाटेर आमचो बेनफील भाग जो सांतिस्तां आसा तो आमचो दिता आनी ताचे बरोबर हेरूय सांतिस्तांत आसतले. ताका हांव सगळ्यांक देव बरें करून दिता. पूण ते हांगसर आयल्या उपरांत ते आनी ह्यो आमची फामील जी कोंकणी आसा ती हांगसर सफाई करता. ताका हांव देव बरें करून दिता. मागीर ही सगळी बंदोबस्त करपाक दुसरी वावुरता. मिडियाचो वावर बॅन्सी करता. ताका देव बरें करून दिता. आनी आमची बाय बापयोला म्हयन्याच्या म्हयन्यान विसरो नासतना आपले रगत घेवन ते येता आनी आमकां आमची काळजां उबारता. आपल्या गितांतल्यान देव बरें करून दिता. आनी तिचे फामिलीकूय आमच्यो सिस्टरी लाहावस आनी एंजल्स ती येवन वचून केला. ती येवन हांगसर आतां कमयां दिता. ताकाय हांव देव बरें करून दिता. त्या भायर आमचो हुगोबा म्हजो आसा तो ही सगळी बाकीची बंदोबस्त करता. कित्याक माटो घालपाक कदेली हाडपाक आनी टीव्ही हे फावटी बसोवपाक ताणें खूब तपस केल्लो आसा. ताकाय हांव देव बरें करून दिता. आनी ह्या वावरान ते सदांच मदत करीत आसा. त्या भायर आमचो बाजी भाव आसा तोय आमकां मदत करीत आसा. हेर कडेन येता वेता करून जाय तें करता. ताकाय देव बरें करून दिता. आमचो आलेक्सांद्राची भायरूय आमचे कॅलेंडर आसा. आजून ते कॅलेंडर आसा पूण कॅलेंडर म्हणून न्हय आमची पळय बेजिलिका आसा तातूंत खूब चित्रां आसात. एकदम बरी ह्यो आठवणी आमी धरूंक जाय. ह्या वर्सा 21 वेळार ती तर बरी आमच्या भुरग्यांक ती मागीर आमच्यान दाखोवंक जाता. 10 वर्सां सपोज आतां मागीर आमी दुसरी पुस्तकां हाडटले आहा पूण तरी पूण हें एकदम सोंपें 100 रुपया तुमचे तें घेवंक जाता आनी दुसऱ्यांक देणे कशें दिवंक जाता. घेयात ताकाय बरें करून दिता.
हांगसर मेरी येता आनी आमकां मदत करता तिकाय देव करून दिता. त्या भायर आमचे भाव हांगसर जे वावुरता ते स्वतेर आमकां पाव जे हाडटात. आयज म्हजी मातशी मिस्टेक जाली ताका सांगून हाडलें ताका लागून ताजो बॉयफ्रेंड आहा आमच्या आनी पाव हाडपाक खूब तोकस घेतलो आनी बाकीचे तो आमकां दुसऱ्यो वस्तू हांगसर हाजीर करता हे सगळें पळयता भितर बंदोबस्त तो आनी ताचे बरोबर रावतेल्या काम बरोबर करता. आमचे भाव कोंकणी भाव पुण्यान सावन काल ते भायर सरलेले आतां हांगसर पावलेले आसा. ते लाडू घेवन येता. बँकीज म्हणटा पळय ते आमकां हांगसर लाडू दितात. पूण इतलीं वर्सां जालीं सदांच ती फुलां सायबाच्या पांयां घालता. 2 दीस हांव म्हणटालो कोण हाडटा ही कोंगुल्यार ही पुण्या सावन ताणें हांकां हुकूम दिल्लो आसा सदां फुलां घालता. पळय कितें व्हडलें देवस्थान आमचें. खूब जाणां तुमी तुमच्या आधार कार्ड जावन खूब पुण्याक पयशे दिवूं मागणी आमचे कशें दितात करतात ताका सगळ्यांक देव बरें करूं दिता. कोण विसरलो जाल्यार आतां तांचीय आठवण करता. कोण ना जाल्यार विसरलो जाल्यार तांकां देव बरें करूं दिता. आनी सगळे जाण आतां उबी रावन अशें म्हणटा. जे फॅमिलीन आमकां मदत केल्ली आसा तांकां दिता आनी खूब जाणां आसात ती दिवंक शकतात मदत तांकां आमचे फादरीकूय दिता. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आनी सोड पुरितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचूयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हज्या उपरांत म्हणात भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काडीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आमचो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासून बापान तुका सवकार नेमणेक भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासून तुजी विनंती मागता. जणेंतल्यान मागलेलें आसा तें आनीकूय मागूंक जाता. भगवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन आमचे उद्रेक बाबाक मानतात तसलें जाल्यार तुजी विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचो भेट बाबाक वाखाणटा. आमेन.
हिंगा हे साइड लाईनीक या हे साइड लाईनीक आहे Start